केरला कोची हांगासून एक टेक्निकल टीम आयिल्ली आसा कळ्ळें न्ही which the Kochi water metro was initiated and launched by them. The team from Kochi has arrived, the technical team consisting of, we have Mr. Bhosle, the director of Inland Waterways Goa. तसेच आमचे Mr. Shaji Janardhan, who is the Chief General Manager of Water Metro, Water Transport at Kochi. तसेच तांची टीम आसा पळय न्ही ती निशांत एन, who is SDGM Civil. तसेच तांचे बरोबर आसा श्रीहरी एम DGM Boats आणि अर्जुन कृष्णा मॅनेजर मरायन्स. तसेच आमचे वटच्यान म्हणजे गोंयान आसा ते मिस्टर गौरी शंकर कन्सल्टंट इनलँड वॉटरवेज युनियन गव्हर्मेंट. तसेच मिस्टर धीरज वागले डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम. तसेच आमचे जयंत चिमुलकर दी टेक्निकल एडवायझर फॉर स्मार्ट सिटी आणि मिस्टर पलाश चोडणकर इज द असिस्टंट मॅनेजर फॉर स्मार्ट सिटीज. आनीक म्हाका दिसता की आमी सगळे जमून आमच्या गोंयान भितर कशा प्रमाणे आमी एक्सप्लोर करपाचे, हाऊ टू गो अबाउट. दे हॅव कम फॉर इन्स्पेक्शन अँड दे वील गिव देअर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट. दे वील गिव दॅम इवन दे वील प्रिपेअर द DPR. आयज ते आसात आनी 3 दीस ते आसतले आनी थरो स्टडी करतले आमचे गोवन जे नॅव्हिगेबल रूट्स आसात आणि कशा प्रकारे आमचो वॉटर मेट्रो जावपाक शकता. कारण दी हॉनरेबल युनियन मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाला हाणें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा टू गो अँड फायंड द फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ इम्प्लिमेंटिंग this water metro concept in Goa. So Goa is one amongst the forefront for having this kind of project. आणि सक्सेसफुली तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा कोची हांगा आनी ती टीम आयज गोंयान भितर आयिल्ली आसा. वी हॅव एवरी होप दॅट दे ह्या आज पयल्याच दिसाक जेन्ना दे हॅव मूव्ड अराउंड, दे हॅव फाउंड द वॉटर इज व्हेरी गुड फॉर इम्प्लिमेंटिंग. दिस इज द बेस्ट स्टेट फॉर इम्प्लिमेंटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. आता आमी पळयतले ते कितें हातूंत भितर ट्रॅफिक कितले जाता, खंय कशे पॅसेंजर्स जातले, ते वायेबल आसा काय ना, ते अफोर्डेबल आसा काय ना, हांगा आमचे कार्बन फुटप्रिंट्स कितले जातात, हाऊ वूड वी सेव द एनवायरमेंट. सो देर आर सो मेनी आस्पेक्ट्स हाऊ द टुरिझम फ्लो वील हॅपन. म्हणजे आमचे गोंयचे टुरिझम हे डिपेंडंट ऑन ओनली सन, सँड अँड सी. हे हाचे भायर आमी टुरिझम पळयनात. आमचे गोंयचे वॉटर आसा इट इज कनेक्टिंग टू एवरी टेम्पल, एवरी चर्च, एवरी फोर्ट, एवरी बीच, हिल्स, माउंटेन्स, ग्रीनरी. सो जेन्ना अशा प्रकारचे टुरिझम आमकां एक्सप्लोर करतलो जर जायत जाल्यार वी रियली हॅव अ बेस्ट साइट इन गोवा. सो दे आर व्हेरी मच इम्प्रेस्ड अबाउट इट. यू कॅन टेक देअर इंटरव्यूज टू. and after their team another team for म्हणजे जे फिजिबिलिटी रिपोर्टाक भितर कितें आसा, कितले ट्रॅफिक आसतले, कितले पॅसेंजर आसतले, कितले इन्व्हेस्टमेंट आसतले आनी कितले आमची रिकवरी आसतली, रेव्हेन्यू कितलो आसतलो, हाचो एक मेळ बसून ते परत एक फावटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दितले. So today we were expecting the Honorable Union Minister who was supposed to come for CII conference and we had planned to meet. But unfortunately, some unavoidable circumstances तो येवपाक शकले ना. ताणें मॅसेजीस बी धाडले हांगा. पण वी हॅड म्हणजे इनफॉर्मली डिसायडेड टू मीट हिम अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर, विच हॅज नॉट हॅपन्ड. बट द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत विल डेफिनेटली टेक दिस प्रोजेक्ट टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट and get this project for Goa, because we want such projects for the Goa, for Goa tourism हे flourish जावपाक जाय म्हणून हे प्रोजेक्ट